बार्देस तालुक्याची आयची अपडेट दिता आसतना गेले 8-10 दीस जोराचो पावस पडलो। शेतकार बीन खुश आसले, लोकूय खुश आसले की पावसान सुरवात बरी केल्या। पूण गेले 2-3 दीस जाले पावस अजिबात पावस ना, सगळे वत जाता। आनी जे शेतकार शेतांनी जे उमेदीन काम चालू केले, तेंच्यांनी नांगरणी चालू केल्ली, उपणी चालू केल्ली, पूण सध्या तांकां उपपाचे थोडे निरोप पासून काडून दवरलो। पूण गेले 2-3 दीस जाले पावस ना आनी तेंचे उपपाचें उरना। तशेंच नांगरतलो जाल्यार थोड्यांक ट्रॅक्टरूय बीन सारको मेळना। ताका लागून शेतकऱ्यांची मातशी म्हणजे हें कशें जाल्लें आसा आनी ते मागतात की पावस बेगीन येवचो। आनी जाल्यार जर शेतां जितकी लावपाक उपपाक जितली उशिरा जातलो तितलो फुडें मागीर तांकां त्रास जातलो। कित्याक सांगपाचें म्हणजे जे मनुश्यबळ म्हणटा ते कामेऱ्या मनाय हें जें जाय तें सद्याक म्हणजे मेळना। तेतून पावसूय बीन गेले 2-3 दीस ना। येवपाक बेगीन पावस लागचो आनी ती शेतां आमची जावची अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें। दुसरें बार्देस तालुक्याच्या कांय वाठारांत खूब कडेन सदांच उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसता तो सदांच उदकाचो प्रॉब्लेम आसा। आयज पासून उदकाचो प्रॉब्लेम म्हणजे जे करासवाडा मागीर कोलवाळच्या कांय वाठारांत बीन आनी दुसरे हायवेचें काम आसतना ते प्रत्येक फावटी जे पायपां फोडीत आसता ते काम करता आसतना ताका लागून लोकांक जे त्रास जाता हे त्रास आतां जरी तरी ही पायप फुटल्या ते इंटरनल करासवाड्या मागीर ते म्हणजे कोलवाळे पंचायतीचे हितून कोटणीचो व्हाळ आसा किंवा गणेश नगर आसा हांकां उदक जे सप्लाय जाता ती पायपलायन त्या हायवेचें काम करतना फोडल्या गेले 2-3 म्हयने जाले तेंचे प्रॉब्लेम जाल्लो। आनी त्या उपरांत तांकां पायप घालून ते म्हयनोभर जालो, म्हयन्या पयलीं उदक तांकां दिल्लें पूण परत पायप फुटलें आनी आतां गेले 2-4 दीस जाले तांकां उदक ना। काल राती कडेन सांजचे तेंच्यांनी सगळे त्यो कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, PWDचे ते वॉटर सप्लायच्या इंजिनियरांक आपयले, आमदार येयलो, कोलवाचे पंच येयले, म्हापसाच्यो जो करासवाड्याक लागता कावन्सिलर तो येयलो बीन आनी तेंच्यांनी सांगलें जर 24 वरां भितर जर त्यो पायप फुटला ते सारकें करून सुरळीत उदक दिना जाल्यार आमी कितें तरी एक्शन घेतले म्हणून। पूण आजून मेरेन काल जालो तर आयज आतां 24 वरां जालेली तरी थंयसर ते पायपाचें काम काय रिपेर केल्लें काय अजून दिसना। तेंच्यांनी आतां पासून सांगलां थंयसर ते आतां परत ते लोक येयल्ले आनी तेंच्यांनी ते इंजिनियराक कॉन्ट्रॅक्टराक त्या मनशाकूय तांकां सांगलां जर बेगीनच्या बेगीन जर करून आमी सगळो रस्तो आडायतलो म्हणून सांगलां। ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट।